नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका नेदरलँडातल्या भारतीय लोकांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. पयल्या पावड्यार प्रधानमंत्र्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीक दिली भेट. देशाची सुरक्षा आणि रणनीती हाचे कडेन कसलीच तडजोड ना, भारतीय सेना मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी स्पष्ट केले. सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या भलायकी येवजण्यांचो लाव घेवन शारिरीक तपासणी करून घेवची, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले आवाहन. मडगावच्या व्हिक्टर हॉस्पिटलात बालरोग अतिदक्षता सेवा केंद्र जाले सुरू, भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी केले उक्तावण. आणि खेळात उझबेकिस्तानात जाल्ल्या आशियाई मुष्टियुद्धात भारतीय खेळगड्यांची बेसबरी कामगिरी, 2 भांगरा पदकां सयत जिखल्या 17 पदकां. आता खबरो विस्तारान. 16 मे 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलँड देशात पावल्यात. त्या देशात रावपी भारतीय लोकांनी प्रधानमंत्र्यांक उर्बेभरीत येवकार दिलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. भारतीय कला आणि परंपरेचे ह्या कार्यावळीत दर्शन जाले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय समुदायाक संबोधित केले. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है. मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है. आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए. भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है. अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं. भारत 5 देशांच्या भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयल्या पावण्यार संयुक्त अरब अमिरातीक भेट दिली. UAEचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हांचे वांगडा दोनूय देशांमदी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. संरक्षण आणि उर्जा वाठारात महत्वपूर्ण कबलाती जाल्यो. सैमीक पेट्रोलियम साठ्या संदर्भात आणि LPG पुरवणे खातीर कांय कबलातींचो तातूंत आस्पाव आसा. दोनूय देश खान्याक खानो लावन काम करतले अशी गवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार दिली. विदेश प्रवासाचेर कर वा अधिभार लावपाच्या खबरेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खंडन केला. कांय माध्यमांत ह्या विशीं खबरो पातळावपाचो संदर्भ घेवन प्रधानमंत्री मोदी हांणी निवेदन केलां. केंद्र सरकार वेपार सुलभ धोरण आणि देशवासियांक बरे राहणीमान दिवपा खातीर सदांच वचनबद्ध आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. विदेश भेटीचेर कर लावपाचो कसलोच प्रश्न उप्रासना अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलां. भारतीय सेना मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी देशाची सुरक्षा आणि रणनीती ह्या विशयाचेर स्पष्टपणान भूमिका मांडल्या. पाकिस्तानान योग्य पद्दतीन भूगोल शिकपाक जाय अशें तांणी सूचित केलें. I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या कामाची पळोवणी केली. देहू आणि पंढरपूर ह्या 2 महत्वाच्या धार्मिक स्थळांक जोडपी 130 किलोमीटरचो हो मार्ग बांदपा खातीर 4,416 कोटी रुपया खर्च जातलो. 3 पावड्याचेर हे काम सुरू आसा. ही पळोवया ताची कांय खिणचित्रां.
मजगती या महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ल्या धाब्यात मंत्री गडकरी हांणी भेट दिवन धाब्यावयल्या खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता जाणून घेतली. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. यात्रा ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय. सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवन शारिरीक तपासणी करून घेवची असो सल्लो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. दिवचलच्या दीनदयाळ हेल्थ केअर हॉस्पिटल हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक्ड बाय दोतोर 2.0 ह्या कार्यावळी खाला आयोजित केल्ल्या भलायकी तपासणी शिबिरात मुखेलमंत्री उलयताले. 5 मे ते 5 जून ह्या काळात हे भलायकी शिबीर आयोजित केला. ताका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिल्ली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्लो पंचायत वांगडी पद्माकर मळीक हेवूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आपलो प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप करून घेतलो आणि तोय बी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सां वयल्यो महिला वयच्यो आनी तपासच्यो एक आव्हान केलें. आणि भितरली ऑलमोस्ट अशें पळोवतात जाल्यार 5% पेक्षा चड लोकांक फर्दर ट्रिटमेंट लागली आणि तेंच्यांनी कोणाक फ्युवर जालो, कोणाक एनिमिया जालो, कोणाक प्रिलिमिनरी सिम्पटम्स वेगवेगळे म्हणजे बीपी, डायबिटीज खूप तरांचे मेळ्ळे आणि त्या निमित्तान तेंची ट्रिटमेंट सुरू जाली. आणि चेक बाय दोतोर 1.0 ह्या कॅम्पेनिकांतल्यान आमी म्हणटा की 45,000 महिला भगिनींचे लायफ हे सेव्ह जाले. म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणजे ताका फुडें व्हडले आदार जातले असले ताज्या पासून आमी ताका प्रिव्हेंट करपाक शकली की आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाक शकली. लोकांक अपील करपाक आनी हांव 5 मे आज 16 मे पर्यंत आसा. ऑलमोस्ट मोर दॅन 10,000 पेशंट्स तेच्या पेक्षा चड ह्या लोकांनी हाजो लाभ घेतला. लोकांक आत्तां लक्षांत येवपाक लागला की ही ट्रिटमेंट कितली इम्पॉर्टंट आसा. वीज पुरवणेतले स्मार्ट मीटर बसोवपाची येवजण केंद्र सरकाराच्या धोरणाप्रमाण आसा अशें स्पश्टीकरण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिलां. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले. स्मार्ट मीटर हाचो फायदो कितें हेच पयलीं लोकांक खबर ना आनी ताका खातीर अवेरनेस प्रोग्राम आमी करतात. लोड एप्लिकेशन्स जे ओरिजिनल आसा पळय डोमेस्टीक, आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली डोमेस्टीक, की त्या डोमेस्टिकाक जो लोड आसता 3 kV असो 5 जाला 7 जाला
आनी ताका खातीर तांची बिलां भरमसाट जाता. आनी कितलेशेच फावटी आमच्या इंजिनियरांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी लोड एप्लिकेशन करा आनी तुमचो लोड वाडया म्हणून. पूण अजून पसून कितलेशेच कंज्युमर ताजे फाटल्यान ना आनी त्या खातीर भरमसाट बिलां तांकां येता. तिसरी गोष्ट, जे कोण लोड एप्लिकेशन एज ऑन डेट करता त्याच दिसा पासून आमी तो लोड अप्रुवल घेता. स्मार्ट मिटराक लागून वीज गिरायकांक खंयची दिसा कितली वीज वापरली हे अचूकपणान कळटले असो दावो वीज खात्याचे मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी दिली. स्मार्ट मीटर संदर्भात गैरसमज पयस करपाच्या हेतान आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत मंत्री ढवळीकार आणि मुखेल अभियंता स्टीफन फर्नांडीस हांणी ही माहिती दिल्या. You'll be able to know what type of meter, it is single phase, three phase. It will give you recordings every 15 minutes. Tomorrow you'll be able to say what was my consumption on Monday, Tuesday, Wednesday. The moment they are completed, you will be able to know month. The moment month is over, you will come to know the yearly consumption. Like that, 3 years will come to know exactly. You don't have to search your bill. Just open it at the click of finger. You will come to know daily consumption, monthly consumption, yearly consumption. You will be able to, tomorrow you do the money, and tomorrow, let's say, next month, whole month you are not going to be in your house. You can always charge 10 rupees. You don't have to worry. Exactly, you will be able to budget your income, expenditure, everything in a nice manner. Everybody will become efficient, and therefore, Government of India is saying, this is the project or this is the scheme which is going to empower consumers, give them lot of awareness, lot of insight, lot of data, wherein they themselves will benefit out of it. State will progress because 95% of the people pay on time, but there are few people who do not pay, and our department people on time do not disconnect because it becomes difficult also. Sometimes to go, sometimes the meter is inside, so we are trying to get it outside. Lot of other issues come. So overall, this smart meter is going to give huge benefit more to the consumers and also to the utility. मडगावच्या व्हिक्टर हॉस्पिटलात बालरोग अतिदक्षता सेवा सुरुवात जाल्या. भुरग्यांच्या भलायके खातीर महत्वपूर्ण सेवेचे उक्तावण मडगावचे आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, आल्कोन व्हिक्टरच्यो अध्यक्ष सिल्विया अल्बुकर्क, संचालक वरुण अल्बुकर्क, COO डॉक्टर अजय गांगुली आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भुरग्यां खातीर अतिदक्षता विभाग सुरू करप म्हळ्यार महत्वाची गजाल आसा अशा उतरांनी मंत्री दिगंबर कामत हांणी व्यवस्थापनाची तोखणाय केल्या. Health is one sector which touches the heart of a common man. Education can make impossible possible, but to make that impossible possible, you require good health, and that is why they say that health sector touches the heart of a common man. I again congratulate Sylvia and her entire team for having done lots of new things in the Victor Hospital. कारण आपल्याला कार्डिओलॉजी युनिट में स्टार्ट करता येईल आणि कोणी जाऊन आता आमचे काम झाले बंद केलं आपण आणि बंद केलं ना. I don't know whether he's making money or not. That also I have my own doubt. पण त्याला बंद केलं ना म्हणून चालू ठेवले आणि चालू ठेवताना नवे इनोव्हेशन्स ऍड केले. हे कार्यावळीत फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांचे लेगीत उलोवप जाले. हे साऊथ गोवा खातीर एक फॅसिलिटी म्हळ्यार ऑल द गोवा एक भुरग्यां खातीर ICU नाशिल्ले आज मेरेन जे कोणाक परवडटा आनी तांकां परवडना पूण फॅसिलिटी मेळपाक जाय. फॅसिलिटीच जर ना जाल्यार गांवांत कशें कितें फुडें. दोन्ही हॉस्पिटलांनी गरजेची पैसा आज एक फुडली पिळगी दर बरी उरतली एक तांची भलायकी आमी पळोवन चिंतपाक जाय. इफ वी लूक एट द younger Gen Z, the younger population, and this ICU is for people up to 16 years of age. व्हिक्टर हॉस्पिटलान सदांच गोंयकारां खातीर बरी भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिल्या.
माणकुल्या भुरग्यां खातीर अतिदक्षता विभाग सुरू करून तांणी आनीक एक पावल उखल्लां अशें विक्टर हॉस्पिटलाच्यो मुखेली सिल्विया अल्बुकर्क हिणें सांगलें. 1 म्हयनो ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर ही सेवा उपलब्ध आसतली अशी माहिती अल्बुकर्क हांणी दिल्या. is very important in today's world. All medical facilities should be available to everybody in the state. Everybody in the country. Few can afford, many cannot. So we should all try our best to see that we have not only those who can afford, but those cannot afford and really need the help. शिवसेनेच्या शिंदे गट कार्यकर्त्यांची राज्य पावड्यावेली बसका दिवचलेच्या हिराबाई झाटे सभागृहात आयोजित केली. पक्षाचे केंद्रीय फुडारी आणि महाराष्ट्राचे आदले मंत्री तसेच आदले खासदार गजानन कीर्तिकार हे ह्या वेळार खासा मार्गदर्शक म्हणून हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या वाडट्या भ्रष्टाचारा आड लढो दिवपा खातीर शिवसेना सदांच मुखार आसतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. त्याला विरोध करणाऱ्या 11 लोकांना सरकारने अटक केली. कांद्या गोव्यामध्ये आवाज चढला चारी बाजूने. ते एकटे लढतायत अजून तिथे. तो पुंजीपती लोढा त्याला इथे कारण काय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र आहे. साऱ्या देशाची लोक इकडे धावत आहेत चंद्रबाग करायला. जमीन कोणाची? गोमंतकवासियांची, आमच्या गोवेकरांची. आदिवासी समुदाय 25 मे हो दीस दर वर्सा प्रेरणा दिन म्हणून व्हडा उमेदीन मनयता. ह्या संदर्भात आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनात आदिवासी गट फुडाऱ्यांची बसका जाली. ह्या बसकेत मंत्री रमेश तवडकार, प्रभाकर गांवकार, अनुसूचित जाती जमातीचे आयुक्त रवींद्र गांवकार, धाकू मडकयकार, जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकार आणि हेर पंच तसेच गोंयांतले आदिवासी गटाचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या वेळार प्रेरणा दीस कार्यावळी विशीं माहिती दिली. 2009 या दिसाक बाळ्ळी हांगा एक मोठें आंदोलन जालें आणि त्या आंदोलनामध्ये 2 आमचे कार्यकर्ते शहीद झाले आणि आमच्या दृश्टीन अत्यंत म्हणजे एक काळो दीस म्हळ्यार त्या जावचें ना. ह्या वर्साक विशेष करून जे आसा न्ही आमी असो एक प्रयत्न केलो की आमचे म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या कारणाक लागून म्हणजे केन्ना केन्ना तरी अशें एकमेकां वाचता आणि ताजो परिणाम जो आसा न्ही म्हणजे लिडरां मदें समाजा मदें एक ग्रुपिजम जे जाता आनी ताजें नुकसाण प्रामुख्याने समाजात जायत आसता. त्यामुळे हाजे फुडें तें जावचें ना, जावपाक जायना. त्यामुळे फाटले 1 म्हयनेभर आमी असो एक अथक प्रयत्न करून जे आसा न्ही की सगळे लिडर आसा न्ही एकठांय बसून जे आसा न्ही की निर्णय घेतलो की ह्या वर्साचो प्रेरणा दीस आसा तो सगळ्या प्रकारचे लिडर आसा न्ही एका माचयेचेर येतले, बसतले, चर्चा करतले आणि तातूंतल्यान एक सादारणसो एक विजन डॉक्युमेंट जो आसा न्ही आमी लोकां समोर दवरतले की फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही ट्रायबल खात्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा ट्रायबल जे इंटलेक्च्युअल लोक आसा समाजातले की तांच्या मतीन समाजाक कशी दिशा दाखोवपाक आसा. मांद्रे मतदारसंघात रस्त्याच्या हॉट मिक्स डांबरीकरणा खातीर 2,70,00,000 रुपया खर्च जातलो. ही कामां पुराय जातकच थळाव्या लोकांक थाकाय मेळटली अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलां. पयल्या पावड्यार चोपडे ते मांद्रे जुनसवाडी आणि दुसऱ्या पावड्यार जुनसवाडी ते फेरी पॉइंट ह्या मार्गाचो आस्पाव आसा अशें आमदार आरोलकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार मांद्रेचे सरपंच अमित सावंत, उपसरपंच, जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकार आणि हेर लोक प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. ते करता आसतना इम्पॉर्टंट आसता स्थानिकांचो साथ आणि जेन्ना पंचायत बॉडी आणि लोकल सगळे स्थानिक आणि स्पिडीन वयता त्या प्रमाणे मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत डेव्हलपमेंटाची खंय काय कमी उरूंक ना. मागीर ते रस्त्याचे लायटीचे नाल्यार उदकाचे आसूं ही कामां सगळी सुरळीत जाल्ल्यात आनी हॉट मिक्सिंग तो आयज आमी इंटरनल मेन रोड आहा तो आयच्यानूय सुरवात जातलो. म्हणजे पॅच वर्किंग स्टार्ट जातलें कित्याक तो मेजर व्हडलो रोड म्हणल्यार काम ते सो ते आतां जर आमी हॉट मिक्सिंग केले फूल हॉट मिक्सिंग केले जाल्यार पावसान ते पिड्ड्यार जातले. तेका लागून मेजर पॅचीस खंय आहात खंय पिड्ड्यार जाला तो काडप आयच्यान सुरवात जातले आनी मागीर बाकीचे गोष्टी म्हणजे रोडाचे आहा ते पावसावन जातले. पूण आयज आमी इंटरनल
गोंयकारांची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेन गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि गोवा ग्रामीण विकास संचालनालय हांच्या जोड पालवान मडगावच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या मडगाव पुरुमेंत फेस्ट 2026 चे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी आयज उक्तावण जाले। ह्या महोत्सवात दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या गावांतल्या बायलांनी 50 परस अधिक स्टॉलांचेर वस्तू विक्री खातीर हाडिल्ल्यो। तातूंत गोंयच्या परंपरेक आणि संस्कृतेक याद करपी वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थांचो आस्पाव आशिल्लो। थळावे कारागीर आप वावुरपी गट आणि पारंपरिक उत्पादकांक सक्षम करप हो ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेत आसा। मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्ल्या कारागिरांक परबी भेटयल्या। पुरुमेंताचे फेस्त हे ट्रेडिशनली मडगांवां पणजे बाजारांत जाता। मडगांव हांगा जाता बस स्टँडाच्या ऑपोजीट, पणजे गेल्यार ते हाजे कडेन जाता, थंय जाता। ताजे भायर वचून आतां म्हाका दिसता पुरुमेंताचे फेस्त डिपार्टमेंटांनी स्टार्ट केला। इट मे नॉट बी ऑन लार्ज स्केल, पूण लोकांक एक संवय पडटा आनी लोकांक एक कितें पर्सनली पळोवन घेवपाक मेळटा। तरी पूण एक गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न जाता की पुरुमेंताचे फेस्त पॉप्युलर करचे आनी ट्रेडिशन जाता ते ऑलरेडी जाता, गर्दी पडटा। म्हणजे सगळे साहजिकचे लोक पुरुमेंताचे फेस्ताक म्युनिसिपालिटीच्या त्या हाचेर येता, ग्रावंडाचेर येता, थंय तुका गर्दी इतली पडटा। आनी पुरुमेंता फेस्ता बरोबर असल्या आयटमा बरोबर बाकीचे आयटम आसतात, कपड्याचे दुकानां कितलींशीं आसा पुरुमेंताचे। तातूंत खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। खाण सुरक्षा महासंचालनालया खाला खाण सुरक्षा आणि उत्पादकता परिशदेचो 42वो समारोप सुवाळो काल जालो। ह्या कार्यावळीचे आयोजन फोमेंतो रिसोर्सीस प्रायव्हेट ह्या आस्थापनान केल्ले। ह्या वेळार केंद्र सरकार मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाचे खण सुरक्षा उपमहासंचालक रामावतार मीना मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत खण उद्देगाकडेन संबंधित आशिल्ल्या गोय, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रायगड आणि रत्नागिरी ह्या विभागांतल्यान प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो। खण वाठारात अपघात उणे जावचे हो ह्या सप्तक आयोजनाचो मुखेल हेत आसा। नीट यूजी 2026 पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयन आयज आनीक एका दुबाविताक वनस्पती शास्त्राच्यो वरिष्ठ प्राध्यापिका
मनीषा मांढरे हिका दिल्लीत अटक जाल्या. नीट UG 2026 परीक्षा प्रक्रियेत तिचो आस्पाव आशिल्लो. NTA कडल्यान वनस्पती शास्त्राच्यो उक्ती जाल्ली. ह्या प्रकरणात मुखेल सूत्रधार आशिल्ल्या रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक PB कुलकर्णी हांका काल अटक केल्या. ह्या पुराय प्रकरणात आयज मेरेन जयपूर, दिल्ली, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर हांगासून एकूण 9 दुबावितांक चौकशे खातीर तपास पंगडान ताब्यात घेतल्यात. उझबेकिस्तानात जाल्ल्या आशियाई मुष्टियुद्ध सर्तीत भारतीय मुष्टियोद्ध्यांनी बेसबरी कामगिरी करून देशाचे नाव उज्वल केला. भारतान ह्या सर्तीत 2 भांगरा आणि 7 रुप्या पदका सयत एकूण 17 पदका जिखल्यात. 17 वर्सां पिराये खालच्या गटान 8 कांशा पदकाचो लेगीत आस्पाव केला. हाचे पयलीं जाल्ल्या 15 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई सर्तीत भांगरान 9 भांगरा, 6 रुप्या आणि 12 कांशा पदकां मेळयल्ली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 16 आणि 18 मेरेन दनपारा उपरांत कांय सुवातींनी रातचे वेळार जगला सयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. वेगान वारे लेगीत मारपाची शक्यताय आसा. तशेंच कमाल तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें हवामान खात्यान स्पश्ट केला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका नेदरलँडातल्या भारतीय लोकांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. पयल्या पावड्यार प्रधानमंत्र्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीक दिली भेट. देशाची सुरक्षा आणि रणनीती हांचे कडेन कसलीच तडजोड ना. भारतीय सेना मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी स्पष्ट केली भूमिका. सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या भलायकी येवजण्यांचो लाव शारिरीक तपासणी करून घेवची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें आवाहन. मडगावच्या व्हिक्टर हॉस्पिटलात बालरोग अतिदक्षता सेवा केंद्र जाले सुरू. भौशीक बांदकाम मंत्र्यांनी केले उक्तावण. आणि खेळांत उझबेकिस्तानात जाल्ल्या आशियाई मुष्टियुद्धांत भारतीय खेळगड्यांची 2 भांगरा पदका सयत जिखल्या 17 पदकां. दर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.